कलीस रेस्टॉरंटाचे उरिल्ले बांदकाम मोडपाचे कारवाईक शेनवारा सकाळी परत सुरुवात झाली। मामलेदाराचे देखरेखी खाला अतिक्रमण विरोधी पंगडाच्या कामगारांनी रेस्टॉरंट मोडपाच्या कामाक सुरुवात केली। शुक्रारा सर्वोच्च न्यायालयान रेस्टॉरंटाच्या एका भागाक स्टे ऑर्डर दिली। अंजुना पुलिसांनी या रेस्टॉरंटाची परत पळोवणी केली। फकत एकूच भाग स्टे ऑर्डर आशिल्ल्यान शेनवारा परत रेस्टॉरंट मोडपाचे काम चालू केले। कलिसा सारखी ड्रग्स रॅकेटां चलोवपी आनी बेकायदेशीर बांदकामां करपी हॉटेलांचेर आमी कारवाय करतलेच, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हणलां। एनजीटीच्या आदेशा प्रमाण शुक्रारा सकाळी कल्लिसाचे डेमोलिशन आमी सुरू केल्ले। उपरांत ताचेर सर्वोच्च न्यायालयान स्टे हाडलो आसलो तरी फुडल्या सुनावणेन आमी आमची बाजू मांडटले, अशें मुख्यमंत्री म्हणटात। उपरांत शेनवारा सकाळी परत कल्लिस रेस्टॉरंटाचे उरिल्ले बांदकाम मोडपाचे कारवाईक सुरुवात जाली। मामलेदाराचे देखरेखी खाला अतिक्रमण विरोधी पंगडाच्या कामगारांनी रेस्टॉरंट मोडपाच्या कामाक सुरुवात केली। हरियाणाची भाजपा फुडारी सोनाली फोगाट खून प्रकरणात अटक केल्ल्या सुखविंदर सिंग आणि सुधीर सागवान या दोग आरोप्यांक म्हापशेच्या जेएमएफसी कोर्टान 13 दिसांचे न्यायालयान बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। 2 दिसांची अतिरिक्त पुलीस बंदखण सोंपल्या उपरांत आयज तांकां परतून न्यायालयांत हाजीर केल्ले। गोंय पुलिशेन सोनाली फोगाटाच्या हरियाणांतल्या घराची आनी फार्म हाऊसाची तपासणी केल्या उपरांत तशेंच सोनालीच्या डायरींतल्या नोंदी वयल्यान केल्ल्या चवकशी उपरांत ह्या केशीन पुलीस बेगीनूच एका ठाम निश्कर्शाचेर पावतले। जर चोरी केल्या जाल्यार ती धरचीच पडटली आनी गुन्यांवकारांक धरून गोंय पुलिशेन तोखणायेचें काम केलां, अशें मंत्री रोहन खंवटेन म्हटलें। शुक्रारा तृणमूल काँग्रेसीचो आदलो फुडारी संदीप वजरकाराक जमीन घोटाळ्यान पुलिशेन अटक केल्ल्या विशीं मंत्री उलयतालो। तशेंच हाजे खातीर मुख्यमंत्र्यांची लेगीत तोखणाय करपाक जाय, अशेंय खंवटे म्हणटा। वीज खात्यान रोखडीच नोकर भरती खातीर सुवातो तयार जातल्यो, अशी माहिती वीज खात्याचो मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली। हातूंत नवे अभियंते, लायन हेल्पर्स, लायनमॅन, सहाय्यक लायनमॅन, स्टेशन ऑपरेटर्स ह्या सुवात्यां खातीर नोकर भरती जातली, अशी माहिती सुदीनान पत्रकारांकडेन उलयतना दिली।
तुमच्याच सरकारान नेमिल्ल्या SITचेर तुमकां विश्वास ना हे चल्लां कितें तृणमूल काँग्रेसीन प्रश्न विचारला. जमनीच्या बेकायदेशीर वेव्हारांत आपले नांव उक्ताडार येत म्हूण कांय जाणांक भिरांत पडल्या. ताकाच लागून ते CBI चवकशीची मागणी करतात असोय आरोप तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी त्राजन डिमेलोन केला. साल्वादोर दी मोन वाठारांतलीच कित्याक कम्युनिदादची सगळ्या प्लॉटांची जाता तितले बेगीन चवकशी करात अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केल्या. उच्च माध्यमिक विद्यालय बायणा आणि मुरगांव नगर परिषद हांच्या जोड पालवान नेटवर्क फॉर फिश क्वालिटी मॅनेजमेंट अँड सस्टेनेबल फिशिंग हांणी शेनवारा बायणा दर्यादेग नितळ करपाची मोहीम आयोजीत केल्ली. ह्या मोहिमेंत वांटेकार जाल्ले स्वयंसेवकांनी बायणा दर्याचो सुमार 1 किलोमीटर अंतराचो भाग नितळ केलो. दिसान दीस दर्यान कोयराचे तशेंच प्लास्टीक प्रदूषण वाडिल्ल्या कारणान ह्या नितळसाणीच्या जनजागृती मोहिमेचें आयोजन केलां. पावसाच्या दिसांनी मोबोर दर्या देगेची सुमार 20 मीटर रेंव व्हांवून गेल्ल्यान दर्या देगेची झाडां लेगीत उमटून पडल्या अशें पारंपारीक नुस्तेकार रॉय बोरेटो हाणें सांगलें. शास्त्रीय जागतीक प्रमाण उश्णताय दिसान दीस वाडत आशिल्ल्यान दर्याची पातळी वाडत आसा. ते खातीर थळाव्यांच्या मनांत भंय निर्माण जाला. सरकारान आमकां विश्वासान घेवन आमच्यो सोबीत दर्यादेगो राखपा खातीर पावलां उबारची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. दोन 2024 दक्षिण गोंयांत भाजपाचोच खासदार आसतलो. भाजपाच्या दक्षिण गोंय प्रभारी पदाचेर नव्यानूच नेमणूक जाल्ल्या नारायण राणेन सांगलें. भाजपाचो दक्षिण गोंय प्रभारी म्हूण नेमणूक जाल्ल्या उपरांत केंद्रीय उद्देग मंत्री नारायण राणे पयलेच फावट गोंय दौऱ्याचेर आयल्यात. शेनवारा तांणी सावड्डे मतदारसंघातल्या कळसई वाठारांत वचून भाजपा कार्यकर्त्या सांगतान बसका घेतली. 2024च्या लोकसभा वेंचणुकीत 400 परस चड खासदार वेंचून हाडून राजीव गांधीचो विक्रम मोडटले असो विश्वासूय ताणें ह्या वेळार उक्तायलो. काँग्रेसीची भारत जोडो यात्रा 4थ्या दिसा कन्याकुमारीच्या मलागू मोदू सावन सुरू जाली. शेनवारा ही यात्रा केरळांत प्रवेश करतली. दक्षिण भारतांत हे यात्रेक व्हड प्रतिसाद मेळटा अशें दिसून आयलां. भारत जोडो यात्रे वरवीं काँग्रेसीन पोरण्या काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांक परतून एक फावट संघटीत करपाचो यत्न सुरू केला. हे यात्रे वेळार राहुल गांधी लोकां कडेन संवाद सादता आनी जायत्या जाणांक ताचे वांगडा सेल्फी घेवपाक दिता. भारत जोडो यात्रेंत वांटो घेवपी काँग्रेसीचे कार्यकर्ते दर दिसा 22 किलोमीटर चलतात आनी सुमार 50,000 नागरिकांनी हे यात्रेंत चलपा खातीर आपली नांवां नोंद केल्यात. फुडल्या 5 म्हयन्यांत काँग्रेसीची हो प्रवास 12 राज्यांनी आनी 2 केंद्र शासीत प्रदेशांतल्यान वचून जानेवारीच्या निमणे मेरेन श्रीनगरांत पावतलो.
रशिया युक्रेन झुजा उपरांत पुराय संवसारभर इंधनाक लागून संकश्ट आयला. देखून रशियेकडल्या उण्या दरान तेल घेवप ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो निर्णय तोखणा करपा सारको आसा अशें म्हणीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हाणें प्रधानमंत्र्याची तोखणाय केली. भाजपा फुडारी आनी अभिनेत्री सोनाली फोगट हिच्या वांगडा कडेन गुळी वखदांचो संबंध आयले उपरांत गोंयांत गुळे वखदांचो विशय परत चर्चेक आयला. ताचे फाटभुंयेर फाटल्या 8 म्हयन्यांत राज्यांतल्या गुळी वखदां स्मगलिंगांत व्हडा प्रमाणांत वाड जाल्या आनी जप्त केल्ल्या गुळी वखदांचें मोल दुपेटीन वाडलां हें सामकार आयलां. मूळ गोंयकार आशिल्ली ब्रिटनाची नवी गृह सचिव सुएला ब्रेवरमॅन हांच्या कुटुंबाची आजगांवची जमीन कोणे तरी बोगस कागदां करून हडप केल्या. तांचे बापूय क्रिस्ती सांतान गॉडफ्री फर्नांडीस हांच्या नांवाचेर ती आसा. एसआयटीन हे विशीं गुन्यांव दाखल केला. मूळ भारतीय वंशाची आशिल्ली सुएला ब्रेवरमन हिची ह्या सप्तकाचे सुरवेकूच प्रधानमंत्री लीज ट्रस हाणें ब्रिटनाची नवी गृह सचिव म्हूण नेमणूक केल्या. सुएलाचो बापूय क्रिस्ती फर्नांडिसान ताच्या पुर्वजांची आजगांवांतली 13,900 चौखण मीटर जमीन अज्ञात व्यक्तीन पॉवर ऑफ अटर्नी वरवीं इन्व्हेंटरी कारवाय करून हडप केल्या अशी कागाळ केल्या. अंजुणेचे सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळान 2 वर्सां उपरांत मोठ्या उमेदीन गणपती पुजेक लायला. ह्या फावट अंजुणा पुलीस स्टेशनाचेर रामायणाचो सुंदर देखावो उबारिल्लो दिश्टी पडटा. कोरोना महामारीच्या काळात निर्बंध आशिल्ल्यान गणपती पुजेचेर मर्यादा आशिल्ली. पूण ह्या वर्सा 11 दीस गणपती उत्सव मनयतले. 10व्या दिसा सत्यनारायणाची पुजा आशिल्ली आनी ते उपरांत महाप्रसाद आशिल्लो. गोंयांत ओलसाणे खालची पडीक जमीन ताब्यात घेवन ती हेर शेतकारांक कंत्राटी पद्दतीचेर कसपाक दिवपाचो विचार सरकारी पावंड्यार सुरू आसा. ते संदर्भात शुक्रारा कृषी खात्या कडेन जाल्ले बसकेन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान अधिकाऱ्यां कडेन चर्चाय केल्या अशी माहिती उक्ताडार आयल्या. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम यशस्वी करपा खातीर कृषी मळाक घटाय दिवपाचो निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान घेतल्या. ते नदरेन फाटल्या खुबशा वर्सां सावन पडीक आशिल्ल्या ओलसाणे खालची जमीन परतून लागवडी खाला हाडपाचो यत्न मुख्यमंत्र्यान सुरू केला.
शुक्रारा फोंड्या बेतोडा वाठारांतल्या वॉर्ड 6तल्यान पंचायती लागसार आशिल्ली उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली. शुक्रारा थळाव्या लोकांक उदकाचो उणाव सोंसचो पडलो. अधिकाऱ्यांनी ह्या घडणुकीचेर पुराय आडनदर केल्या असो आरोप थळाव्यांनी केला. बेगोबेग उदकाची पायपलायन सारकी करपाची मागणी थळावे लोक करतात. जायंट ग्रुप ऑफ वास्को, मुरगांव बंदर प्राधिकरण आणि दीप विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय हांच्या जोड पालवान शुक्रारा दर्याचे जीव वाटावपा खातीर तशेंच दर्याक डस्टबीन करचो न्हय हे खातीर दर्या देग निवळ करपा विशीं आनी जागृतायेचेर वॉकथॉन रॅली घडोवन हाडली. जायंट ग्रुप ऑफ वास्कोचे अध्यक्ष दामोदर नायक आनी NCAORचे सेमी हांच्या फुडारान ह्या रॅलीक सुरवात जाली. दाबे सत्तरींतल्या सरकारी माध्यमिक विद्यालया लागसार आशिल्ल्या धोकादायक वॉल्ताचेर मोटारीक शुक्रारा अपघात जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण GA04E5954 नंबराची मोटार शुक्रारा जरमे वाठारांतल्यान वाळपय येताली. दाबेच्या धोकादायक वॉल्ताचेर मोटार चालकाचो गाडये वयलो ताबो सुटलो आनी वॉल्ताचेर आशिल्ल्या पुलाच्या कटड्याक धपको मारून ती न्हंये वटेन गेली. ह्या धोकादायक वॉल्ताची दुरुस्ती करची अशी मागणी फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन थळावे लोक करतात. ह्या अपघाताची दखल घेवन हे वॉल्त कापून ताची खरसाण उणी करची अशी मागणी वाहन चालकांनी तशेंच थळावे लोकांनी केल्या. पुणेचे देनोरा इंडिया कंपनीन घुसून सुमार 2 लाख रुपयांचो ताब्यांचो केबल चोरिले प्रकरणात फोंडे पुलिसांनी तिगांक अटक केल्या. अटक केल्ल्या मदीं रिक्षा चालक मोहम्मद मुस्तफा रावपी उत्तर प्रदेशाचो पिराय 35 ह्या तरणाट्या सयत हेर दोगा बायलांचो आस्पाव आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 3 सप्टेंबराक सांजेच्या 4 आनी 5 सप्टेंबराक सकाळी 8 वरांचे मदीं चोरी जाल्ल्याची कागाळ कंपनीचे वेवस्थापक अनुराधा कदम हाणें फोंडे पुलीस स्टेशनांत केल्ली. ते प्रमाण फोंडे पुलिसांनी CCTV कॅमेराच्या आदारान तपास केलो तेन्ना एक रिक्षा दिसली. पुलिसांनी ती रिक्षा करसवाडो म्हापशा वचून ताब्यात घेतली तशेंच रिक्षा चालकाक आनी दोगा बायलांक अटक केली. संस्कृती मंत्रालयान दिल्लीच्या इंडिया गेटीचेर शुक्रारा 9 सप्टेंबराक ड्रोन शो घडोवन हाडलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें कर्तव्य पद उक्तावण केल्या उपरांत शुक्रारा 9 सप्टेंबराक हो ड्रोन शो आयोजीत केल्लो. ह्या ड्रोन शोवान नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांची संघर्शमय गाथा दर्शायली. तशेंच हो ड्रोन शो सलग 3 दीस जातलो. पळयात ड्रोन शोची ही खास झलक.
रोटरी पिंक ऑटो येवजणे खाला पिंक ऑटो खातीर बायलांक 2.5 लाख रुपयांचे रीण आर्थीक विकास महामंडळा वरवीं मुख्यमंत्री रोजगार येवजणेंतल्यान दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला। वित्त खात्यान हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या। हे येवजणे वरवीं 50 वर्सां पिरायेच्या बायलांक पिंक ऑटो खातीर ईडीसी कडल्यान दरेकी 2.5 लाखांचे रीण घेवपाक मेळटले, अशें अधिसुचोवणेंत म्हणलां। रोटरी क्लबान राज्यांतल्या बायलांक स्वावलंबी करपाक रोटरी पिंक ऑटो येवजणे खाला पिंक ऑटो सेवेक सुरवात केल्या। कांय दिसां पयलीं राज्यांतल्या विविध वाठारांतल्या बायलांक ऑटो रिक्षा चलोवपाचें प्रशिक्षण तशेंच तांकां सबसिडी दिवन पिंक ऑटो रिक्षाय दिल्यात। पिंक ऑटो सेवा खासा बायलांच्या प्रवासा खातीर सुरू केल्या। हातूंतल्यान बायलांक आर्थीक लाभ लेगीत मेळटलो। मुंडवेल वास्को वाठारांतल्या कदंबा बस स्टँडाची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या। बस स्टँडार पडिल्लीं फोंडकुलां फातरांनी आनी मातयेन पुरयली खरी, मात बस स्टँडाचें काम केन्ना सुरू जातलें काय असो प्रस्न थळाव्या लोकांक उप्रासला। ह्या फोंडकुलांक लागून प्रवाशांक तशेंच गाडयो चलोवप्यांक बरोच त्रास जाता। तशेंच पावसाक लागून फोंडकुलांनी उदक सांठोवन उरता। ह्या चिखलाच्या रस्त्या वयल्यान बशी वतात, हाका लागून उदक हेर कडेन पातळटा। देखून प्रवाशांक चिखलांतल्यान वाट काडून पावलांनी काळजीपूर्वक मुखार वचचें पडटा। संबंधीत लोकांनी खड्ड्याची दखल घेवन खड्डे भरले खरे, पूण व्हड प्रमाणात चिखल आशिल्ल्यान बस स्टँड वाठाराची दुर्दशा वाडत आसा। शुक्रारा अनंत चतुर्दशी दिसा गोंयांतल्या 10 दिसांच्या गणपतीचे गणभक्तांनी व्हडा भक्तिभावान विसर्जन केले। भाविकांनी निमण्या दिसा गणपतीचे निमणे दर्शन घेवपाक व्हडा संख्येन गर्दी केली। 2 वर्सां उपरांत आयिल्ल्या गणपतीक निरोप दिवपा खातीर खास मिरवणूक काडिल्ली। लोकांनी नाचत गायत गणपती बाप्पाक निरोप दिलो। गणपती बाप्पा मोरया, फुडच्या वर्षी लवकर या म्हणीत गणपती बाप्पाक पावयले। मात गणपती भक्तांनी सेवा अजून सोंपोंक ना। अजूनय गोंयांत 21 दिसाचो गणपती बाप्पा विराजमान आसा। चवथीच्या निमतान सीएमएम अरिना हांचे वतीन तांच्या मेळशेच्यो शोरूमांत लकी ड्रॉची कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। ह्या वेळार गोमंतक टीव्हीचे सल्लागार संपादक शैलेंद्र मेहता हांच्या हस्तुकी लकी ड्रॉच्या जैतिवंतांची 13 नांवां वेंचून काडली। ह्या वेळार सीएमएम अरिनाचे व्यवस्थापक हरिकृष्ण कौल हाजीर आशिल्ले। कोरोना नेमांक पाळो दिवन शुक्रारा नवे वाडो वास्को हांगच्या वेलंकनी सायबिणीचो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। फाटल्या सप्तका सावन इगर्जेन नोवेना चालू आशिल्ली। फाटली 2 वर्सां कोरोना महामारीक लागून हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनोवंक मेळ्ळो ना, पूण अंदू वर्सा परिस्थिती नियंत्रणान आशिल्ल्यान हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। तेच प्रमाण वेलंकनी सायबिणीचो हो उत्सव क्रिस्तांव भावांनी मनयलो। ह्या निमतान एक मीस घडोवन हाडिल्ले, जातून शेकड्यांनी भक्तांनी वांटो घेतिल्लो। प्रार्थना सभा उपरांत बाळगोपालांनी केक कापलो। उपरांत केक कापून हाजीर आशिल्ल्या रिफ्रेशमेंट दिलो। तशेंच ह्या उत्सवान सगळ्या धर्मांतले लोक वांटो घेतात आनी व्हडा उमेदीन हो उत्सव मनयतात।